जॉब केलो खूप नुकसान रावतोच ना आले चला बाबू चला मारे पुढे चला लागी हा आवाज येतो वारो रितेश चोय फाटल्यान आज आम्ही आसगांव येयल्ल्या तुम्ही पयले हेच्या पयलीं आम्ही पंचायतीन गेल्ले डिफरंट इश्यूज डिस्कस करपाक आनी तुम्ही पयला आसतले की पंचायती कडेन ह्या गांवांक लागून प्लॅन म्हणटा तो कांय ना जो ग्रामपंचायत विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन आसता GPDP आसता जितून गांवाचे डेव्हलपमेंट कशें करपाचें गांवाची इकॉनॉमी कशी वाडोवपाची नाल्यार गांवांतले जे लोक आसा पळय तांकां एम्प्लॉयमेंट कशें जनरेट करपाचें गांव हो समृद्ध कसो दवरपाचो हे सगळें थंय जावपाक जाय प्लॅन जावपाक जाय आनी तो प्लॅन फुडें वचपाक जाय अप्रूव जावपाक जाय ग्रामसभा मेंबरा कडेन तो अप्रुवल घेवन फुडें वचपाक जाय आनी तशें काम जावपाक जाय आयज आमी आतां मुद्दाम हे शेतान येयला तुमी हे पयला एक व्हडलें शेत म्हणजे आसगांवचें सगळ्यान व्हडलें शेत हे आनी आसगांवचे चडशे गांवांतल्या लोकांचे हांगा शेत आसा सगळ्यांचे कृशी कार्ड आसा हांगा लोक शेत रोयतात आनी हे एक म्हणजे तुमी जाणा गोंयांत कितलेशेच कडेन शेतां पोडींग पडल्यात लोकांनी शेतां सोडल्यात भितर डिफरंट इश्यूज आसा कित्याक सोडटात लोक कितें सोडटा हेचेर एक कोण विचारना आमी फक्त उलयतना म्हणटात की गोंयकारांनी शेतां पाट दवरली पाट घातली ना जाल्यार गोंयकार शेतां पडले पयस गेलो पूण कित्याक गेलो हेचें रिजन कोण विचारना आतां तशेंच एक रिजन हांगा एक आसा आमी ज्या जाग्याचेर आसा पळय हांगा एक रिजन आसा हांगा वयल्यान सगळ्या डोंगरा वयलें उदक जें येता पावसान म्हणजे व्हडलो ऑलमोस्ट सामकें व्हडलें व्हाळ कशें हांगा उदक येता आनी ते व्हाळांतल्यान उदक येवन हांगा तेका चॅनल आसा एक व्हाळ आसा तो एक चॅनल आसा ते टनलांतल्यान एक कॅनलांतल्यान उदक अशें वयता आनी तें सकयल पावता आज हांगा पावता वागातोर पावता हे व्हाळाक लागून लोकांनी आतां 2019 पासून लोक हांगा लेटर करता लोक कंप्लेंट करता की हांगा तो फुडें आसा थंयसर जो हे आसा वाट आसा ती वाटे कडल्यान शेतान भितर येवपाक थंयसर ते फुट्टा तेंचो तो बांद आसा तो फुट्टा कित्याक तो मातयेचो आसा फोळ्यांचो तो फुट्टा आनी उदक सगळें शेतान वयता आनी सगळे लोक जे शेत रोयता पळय ते पाड जाता नाजाल्यार ते काबार जाता क्रॉप डिस्ट्रॉय जाता आनी हेका लागून फ्रॉम 2019 टील डेट लोक अजून पर्यंत फॉलोअप करता लोक हेच्या पयलीं WRD मिनिस्ट्री कडेन गेले आतांय गेले करंट MLA कडेन गेले पूण अजून पर्यंत तेंचे जे गाराणे आसा पळय ते कोणें आयकलेले ना फक्त तांकां एक्सक्युजीस मेळटा रिजन मेळटा आतां आमी हांगा तशेंच एक जो स्ट्रक्चर ते बांदता तेचेर आमी उबे आसा तशेंच तुमकां आमी फुडें दाखयतले की फुडें तांकां कितें जाय आनी ते कितें ते करपाक सोदता आतां तुमी पळयता पळय हांगा हो एक स्ट्रक्चर आसा हो जो बांद आसा पळय हांगा जो वॉटरवे वचपाक तेंच्यांनी आनी मशिनां वचपाक हे केलां म्हणजे ज्या जाग्याचेर उदकाचो लाड येता थंयच्यान ते उडपाक जायना आनी उदक शेतान वचपाक जायना आतां गेल्या फावटी कितें जालें गेल्या फावटी एक तुमकां हांव व्हिडिओ दाखयता मुद्दम हो व्हिडिओ पळया तुमी ह्या व्हिडिओन कशें उदक येयला हांगा उदक येवन कशें लोक हांगा उदक वाटोवपाक वयता आनी कशें लोकांक त्रास जाता आनी कशें शेत डिस्ट्रॉय जाता म्हणजे गांवांतले शेतकार कशे एकठांय येता आनी हे बारीक कामांक हेका व्हडलो खर्च कांय ना सरकार 50 करोड इव्हेंटाक मोडटा सरकार हजारांनी करोड आनी दुसऱ्या गजालींक मोडटा व्हडले गाडयो घेता ते व्हडले प्रोजेक्ट घालता जे लोकांक गरज ना पूण जेचेर आमी स्वयंपूर्ण 2.0 म्हणून स्वयंपूर्ण जे गजाली जे करता आनी गोंय स्वयंपूर्ण करतले म्हणून CM जो सांगता एग्रीकल्चर मिनिस्टर सांगता सगळे तुमी सांगतात जाल्यार हे स्वयंपूर्ण हांगा लोकांचे शेत जे रोयतात पळय त्या शेतकारांक सपोर्ट कित्याक मेळना हांगा आमच्या वांगडा गांवांतले थोडे शेतकार आसा हांगा तुमकां ते सांगतले की हांगाल्यान उदक कशें येतात उदक कशें वचपाक जाय हांगा इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट कसो एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट केल्लो आसा आनी तेंचे रिक्वायरमेंट कितें आहा जेतून तेंचे शेत आसा पळय ते सेफ उरतले आनी ते वर्सान वर्सा शेत करीत रावतले एक्चुअली आमी तांकां सॅल्यूट करपाक जाय कित्याक ह्या लोकांनी शेतां विकूंक ना
तुम्ही आजगावच्या वयर जर पळयत जाल्यार सगळे जमनी विकलेले आसा, दोंगर काबार जाल्ले, पूण ह्या लोकांनी अजून पर्यंत आजगाव रावन ही शेतां दवरला. आनी हांगालो MLAकूय सांगपाक सोदता की हांगा ही शेतां, ह्या शेतांचे पर्रा करूं नाका, ह्या शेताचे कलंगूट कानोळे आहा पळय तें करूं नाका. हांगा ही शेतां आसा ती शेतांची लोकांनी शेतांत दवरा. कित्याक तुवें हांगाले दिलेलो लोबोन एक स्टेटमेंट केला की कन्स्ट्रक्शन येता भितर, मागीर ते कोण येता ते पंचायतीक NOC दिवची पडटा आनी मागीर हें जाता तें जाता. एक्सक्युजीस भरपूर आहा तुमच्या कडेन कन्स्ट्रक्शन हाडपाक, बिल्डिंगे हाडपाक. सगळ्यांक खबर आसा लोबो जी घोव बायलां आसा दोगूय जाणां ती कन्स्ट्रक्शन तांकां कितले तेंच्या काळजा कडेन आहा आनी कितले तांकां आवडटें आहा तें. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जें जालां पळय तें आमकां ह्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्लें नाका. ऑलरेडी शिवोले जो गांव आसा पळय तो अंडर लँड माफियाज आनी बिल्डर लॉबीच्या अंडर तो वचत आसा. आजगांव वयलो भाग गेल्लो ता, पूण हांगा जी आसा पळय शेतां ही आमकां कशी तरी प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमच्या वांगडा आमचे शेतकार आसा, हांव मागता तेंच्या कडेन की तेंच्यान सांगचें की हांगा तेंचो प्रॉब्लम कितें आसा, उदक कितें आसा, कितें प्रॉब्लम, केन्ना तेंच्यांनी कंप्लेंट घातलेले आनी कितें रिक्वायरमेंट आहा ती. तशेंच आमी हांगा कंप्लेंट घातलेले 2019 जानेवारीच्या म्हयन्यान, आनी कंप्लेंट घातल्या उपरांत आमी WRDन गेल्ले कितकेच फावटी, आनी तेंचे कडसून आमकां फक्त आश्वासनात मेवळें की करून घेताय म्हणून काम. म्हटल्यार आजून पासून कोणीच काम केल्लेलें ना. 2019 हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी पास करून घेतलेलो. परत इन्स्पेक्टरूय येयल्ले, तेंच्यांनी ते सगळे पास करून घेवन हो सगळी आश्वासनां दिल्ली आमकां. म्हटल्यार ह्या फार्मरांच्या हेका कामा खातीर कोणीच आपलो हात भायर घातलेलो ना. कित्याक घालूंक ना, कारण हेतून तांकां कोणाचो फायदो मेळना. फक्त वोटींग जाय तांकां आनी कांय ना. फक्त आनी हे जाय. हांव म्हणटा कितें की तांकां थंयसर पळय WRDन पळय कामांक पळय दवरले इंजिनियरांक आनी हेका AE आहा थंयसर आनी कोण कोण आहा तांकां पगार बी कांय ना दिसता अशें म्हाका दिसता. नाल्यार ती कामां करतले आसले, पगार आसलो जाल्यार. ही आमी म्हाज्या स्वताच्या खर्चान तेन्ना हांवें ही फायल केल्ली. ही तर तुमचे कडेन आमकां गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हणून आमी मागना. ही तर लोकांच्या काम हेच्या खातीर हांवें काय फायल केल्ली, कोणाच्या लोकांचे बरें जावंक जाय म्हणून शेतकारांचे. कोणीच करूंक नासले ही फायल. खर्च करून तर ही फायल तर करून तर तुमी तर हेका तर तुमी हे करिनात, रिस्पॉन्स दिनात तर, आनी ह्या तर कामांक तुमी फुडाकार घेयनात जाल्यार हे कोण करतलो. आतां उदक फुटोवन कितें जाता आनी पोरू कितें जाल्ल्यान तुमकां कितें त्रास जाल्लो तें मातशें सांग लोकांक. आनी हे पयलीं उदकाची फ्लो लोकांक सिस्टम सांगी कशें उदक येता आनी खंय वयता तें वयरसून येता उदक, वयरसून टेंपला वयरसून आनी सकयल वयता. आनी हो कंप्लीट केल्लो बांद. हो बांद कंप्लीट केल्लो. आनी तुमच्या त्या वाटेन कितें जालें तें सांग. म्हाजें शेत आहा थंय, त्या शेता कडेन तो व्हिडिओ आत्तां घातलेलो तो सरान पयला तुमी आसतलो. तो बांद फुटोवन उदक सगळ्या शेतान वयता आनी आमी ते घालून हे करून केल्ले. आतां तरी हांव सांगीत आहा मातशें करून दिया म्हणून, बट आतां म्हणटा ते पावसा पयलीं जावचें ना. पावस जावन पळोवया प्रोजेक्ट हे तेजे पयशे चड लागतले म्हणून जावचें ना म्हणून. म्हणटा हांव आतां शेत कशें करूं. आनी एक्चुअली तुमी जे मागतात पळय आतां तुमकां जो हे म्हणजे प्रोटेक्शनाक मागता तेजे कितले मिटर आसतले ते रावंड मागता तुमी सद्या तरी टेम्पररी बेसिसाचेर ते जावपाक जाय. 3 ते 4 मिटर 5 मिटर आसतले. 5 मिटर म्हणजे फक्त 5 मिटराचे असलो स्लॅब वर्क असलो जावपाक जाय. फक्त 5 मिटर. एक विचार करा, फक्त 5 मिटराचो स्लॅब म्हाका दिसता एका 3-4 लाख सुद्धा खर्च जावपाचो ना. रेमेडी सद्या टेम्पररी रेमेडी तरी तुमी म्हणटा पावसान मागीर तेजो व्हडलो प्रोजेक्ट आहा, कॉस्ट व्हडलो आहा, ते व्हडले हांगाल्यान आसा. आनी हो इतलोय व्हडलो करोडांचो ना. तुमी करोडांचो करता आसतले तो, पूण हांगाल्यान फक्त हांगा सायडीचे इतले पळय हांगा पळय हे तुमी पळोवपाक शकता. हे हांगा जे चॅनल केला पळय हो तितलोच असोच चॅनल व्हाळाक फक्त सायडीच्यान कॉन्क्रीट घालपाक जाय. तेच हांगा करपाक जाय आनी ते करपाक रेडी ना. तुमकां आमी आतां फुडें दाखयता, फुडें ते व्हाळाचे लोकांचे कशें जाता आनी उदक कशें भितर येता तें. आमी आतां स्वयंपूर्ण 2.0 म्हणटा. स्वयंपूर्ण 2.0 म्हटल्यार आमची जी शेतां आसा ती शेतां एक्चुअली स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आसली. हांगा एक इकॉनॉमीक मॉडल जावपाक जाय आसलो. कित्याक पंचायतीचे म्हाका दिसना पंचायत मेंबरांची इतली लायकी आहा म्हणून, इतली तकली आहा म्हणून की हांगा कितें तरी करपाक जाय. कित्याक हें आतां तुमी शेत पळयता हे ते व्हडलें शेत आसा, हांगा शेतकारूय रेडी आहा, जागो बरो आसा, सगळें बरें आसा, हांगा खाऱ्या उदकाचो प्रॉब्लम ना. जाल्यार हांगा आमकां
2-3 क्रॉप घेवपाक प्रॉब्लेम जावपाक जायनासलो. 3 क्रॉप तरी आरामान हांगा येवपाक जाय आसले. हांगा कम्युनिटी फेन्सिंग जावपाक जाय आसली, सरकारा कडल्यान हांगा इनपुट्स येवपाक जाय आसले, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हांगा येवपाक जाय आसले, हांगा WRD ऑफिसर येवपाक जाय आसले, तेंच्यांनी लोकांक प्रोटेक्शन दिवपाक जाय आसले, एक बिझनस मॉडेल हांगा तयार करपाक जाय आसलो. हांगा तुम्ही जाणा हांगा आजगांव गांवा पासून लागींच हांगा अंजुना वागातोर येदी व्हडली हांगा हें आसा हॉटेल इंडस्ट्री आहा. ह्या हॉटेल इंडस्ट्रीक व्हेजिटेबल्स लागता. ह्या हॉटेल इंडस्ट्रीक जे रिक्वायरमेंट आसा ते रिक्वायरमेंट आमी अंडरस्टँड करून हांगाल्यान आमी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करून आमी हांगाल्यान शेतकारांक हांगा रोजगार दिवपाक शकताले. हो इकॉनॉमिक मॉडेल आमी करपाक शकताले. पूण हो मॉडेल कोण करपाक रेडी ना. खंयचोच गव्हर्मेंट सर्वंट ना जाल्यार खंयचोच गव्हर्मेंट ऑफिसर हेचेर लक्ष दिना. फक्त सबसिडी घ्या म्हणटा. मशीन घ्या तुमकां सबसिडी दिता, तुमी हें करा सबसिडी दिता. फक्त सबसिडीचेर एग्रीकल्चर रिवायव जावचें ना. फक्त सबसिडीचेर हांगा आमचे जे हे आसा स्वयंपूर्ण 2.0 जो सरकार म्हणटा ते गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक शकपाचें ना. सो हेका लागून खंय तरी काम जावपाक जाय, मॉडेल तयार जावपाक जाय. आनी आमकां एक भंय पडला की हांगा जे MLA आसा तेंचो ट्रॅक रिकॉर्ड आसा की ज्या गांवांत ती पंचायतीन आसली पयलीं तिचो घोव कलंगूट आसा, फक्त कन्स्ट्रक्शनाचेर ते भर दिता. फक्त कन्स्ट्रक्शन ते करपाक सोदता. बिल्डर लॉबी तेंची सामकी मोगाची. सो हांगाय आमकां भंय पडला की ती वाट पळयतात की केन्ना हे लोक वाजेतात आनी शेत सोडटा आनी हांगा कन्स्ट्रक्शन हांगा लँड कन्वर्जन जाता. तुमी पर्रा पयला शेतां उरलेली ना. सगळीं शेतां घेवन हेंच्यांनी काबार करून मायकल लोबोन काबार करून उडयला. आतां तेजी बायल जी हांगा लोबो आसा ती आजगांव ऑलरेडी थंयसर अटॅक चालू आसा, शिवोले अटॅक चालू आसा. ते ह्या शेताचेरूय तसोच अटॅक करपाचो प्लॅन आहा काय? कित्याक लोक तेच्या कडेन गेले. तिनी फायल एक्चुअली घालपाक जाय आसली. ती असेंब्लीन वयतात, भाशणां व्हडली करता, गोंयकारांचे उलयता, थंयसर वचोन शेतकारांचे उलयता. पूण फक्त उलोवपाक एक्चुअल गांवांत सगळे लोक त्रास काडटात. शेतकार त्रास काडटा, हांगा नुस्तेकार त्रास काडटा, सामान्य गोंयकार आहा तो त्रास काडटा. आनी पळय हे तुमी सायडीक पळयतात आतां हें एक्चुअली कशें मेंटेन जावपाक जाय आसलें. हो तो बांद व्हाळाचो चॅनल हे तो वच गोरेज थंय भितर वचून दाखय.